आज बेली पंचायत हॉलान एक पब्लिक मिटींग जाली आनी लोकांनी जो इन्सिडंट निमाणे कार्नवाला दिसा जालो आनी तातूंत सावियो डिसिल्वा वेलींचो सरपंच आनी ताचो एक आमीक डेरिक फेर्नांदीसाचेर अटॅक जालो हो तांणी कंडेम केला। तशेंच तांणी पुलिसां लागीं मागला हाचेर सारकी इन्क्वायरी करून तांकां दोगांयकूय जास्तीच दिवचो म्हूण। हाजेर एक्शन घेवपाचो कायदो पुलिसांचो वेरियस अदर सेक्शन शुड बी एप्लिकेबल हांवें सावियोक सांगलां ते एक्सप्लोर करचे म्हणून आनी सावियोय आपले कंप्लेन रजिस्टर करपाक इफेक्टेड बट एज अ पंचायत बॉडी तुमी एकठांय रावन तुमी तुमचो कंप्लेन रजिस्टर करचो ड्युरिंग द लायन ऑफ द ड्युटी तुमचो सरपंच असॉल्ट जाला। Do we want this to be another Bihar? Do we want this to be another UP? And I'm not targeting the entire state, but I'm saying that we are a peace-loving society. Goikarpon, forgiveness, move, all these terms are not alien to us. These terms, what we are every day, our mother, our father, our grandparents, our relatives have taught us all this. आमी एक स्टेप बाय स्टेप मुखार वयतले। सो आयज आमी एक हिंगा एकठांय येयले एक प्रोटेस्ट करपाक की ह्या इन्सिडेंटाचेर जें कितें चल्लां तें सारकें ना, जे रिक्वायर्ड सेक्शन लावपाक जाय आसलें तें लायलो ना खंय हें आमकां सगळे लोकांनी हिंगा सांगलो। अशें जावपाक जाल जाल्यार हेंय फेस्टिवल आमकां बंद पडटलें आनी आमी तशें सांगत अशें ताची भुरगीं आहा आमचीय भुरगीं आहा हांव म्हाज्या भुरग्यांक कसो धाडटलो हॉस्पिटल आशिल्लो। आतां काल तेज्या बायलेन सांगलां म्हाका की पुलीस येयल्या आनी पुलीस विचारता तुमकां हांगा ताका कोणें हाडपाक सांगलो, ताका बेश्टेर स्कॅन करून एक्सरे काडून घरा व्हरपाक आशिल्लो, तुमकां कोण सांगलें तेजी सर्जरी करपाक। सो तेजे बायले हांवें सांगलें ताका सांग आपण दोतोर न्ही ती दोतोर